इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आनी हितून ऑलरेडी इंडस्ट्री आहाय हेय फॉरेस्ट दाखयलो आहाय म्हाका जाण जावपा जाय मिनिस्टर CMA कडच्यान द टायम फ्रेम वेन द प्रायवेट लँड इन नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी वील बी फिजिकली व्हेरीफायड अँड डिमार्केटेड. कमिटी कन्सिस्टिंग ऑफ आमचे फॉरेस्टाचे 6-7 जाण ऑफिसर्स आनी 2 जाण NGOचे ऑफिसर्स आशिल्ले तेजेर तांच्यांनी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करून परत एकदा केले. बट अजुनूय बी लोकांची बऱ्याच जाणांच्यो कंप्लेनी आसा की आपली प्रॉपर्टी जी आसा ही प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर केल्या. खूब जाण डीज आसा तुवें आतां जशें म्हटलें खूब जाण डीज आसा की आपली प्रायवेट फॉरेस्टान घातल्या. ताज्या खातीर आमकां हाजो थोडोसो विचार परत एकदा करचो पडटलो. बट एक गजाल हांव निश्चित सांगता तुका तुजी जरी प्रायवेट फॉरेस्ट दाखोवन भितर घर आसा इन्स्टिट्यूट आसा तें डिमार्केट करून सायडीक काडलें वयतलें तेका कांय डिस्टर्ब जावचो ना. तें डिमार्केट करून तितकें सायडीक काडलें वयतलें आनी बाकीचो एरिया जो आसा हाजोर विचार केलो वयतलो. त्या वेळाचेर जी एरिया सर्वे करून प्रायवेट फॉरेस्ट दाखयल्ली दॅट वॉज शोन रॉंगली. हें प्रूव जाता की दॅट वॉज शोन रॉंगली. आतां परत तुमी सर्वे करता. बेजीक प्रॉब्लेम खंय आसा स्पिकर सर तुजे जे पळय कोण सर्वे करता ते सायटीर वचून पळयता थंय कितें आसा तें सिच्युएशन काय ऑफिसांत बसूनच हें करता मारता फॉरेस्ट. ऑनरेबल मेंबरान विचारला त्या प्रमाणे एक्चुली आमच्या गुगल इमेज घेतली वता. पयलीं गुगल इमेज घेतली वता थंयसर डेन्सिटी कितली आसा ही पळयली वता आनी ताज्या उपरांत प्रॅक्टिकली आमचे जे सर्वेयर्स आसात म्हणजे आनी फॉरेस्टाचे ऑफिसर ते प्रॅक्टिकली वता आनी ताज्या उपरांत थंयसरली बाकीचो सगळो म्हणजे डेन्सिटी ऑफ द फॉरेस्ट आनी ते ट्रीज कशा पद्दतीचें प्लांटेशन आसा हें सगळें पळोवन तो प्रायवेट फॉरेस्ट एरिया ही डिमार्केट केली वता. बट तुमी म्हणटा तशें काही प्रॉब्लेम्स जे आसा पळय न्ही हे खूब जाणां कडल्यान येवपाक लागलेले आसा. इट इज ट्रू म्हणजे आपली प्रायवेट फॉरेस्टान बेश्टीच घातल्या थंयसर कांयच ना हे खूब जाणां कडल्यान आतां म्हणजे हांवें फॉरेस्ट मिनिस्ट्री घेतल्या उपरांत म्हाजे कडेन लोक तोंडान सांगपाक लागल्या लोक एप्लिकेशन दिवपाक लागल्या. हें बरोबर आहा तुमी म्हणटा तें.